हे रोमान आमचे ते स्मॉल सिलिंडर आशिल्लो. वेन आय वॉज एंटरिंग द रूम सडनली हांवें स्विच ऑन केले ते लायट आनी ते रूम ब्लास्ट जालो. आणि वेन आय केम इन टू कॉन्शियस आय वॉज इन दॅट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल. आय वॉज इन ICU इन केली फॉर ऑलमोस्ट 1 year. When I was taken in the hospital, doctor सांगितले there is no chances for survival. First time when I saw my face, no, I went into coma. आमचे भुरगेपणान एक अशें आशिल्लें की आमी जेन्ना टीव्ही पळयतालीं तेन्ना तेजेर एडवर्टायजी येताल्यो त्यो अश्यो की फेर एंड हँडसम, फेर एंड लवली. आनी भुरगेपणाच्यानूच जेन्ना आमी टीव्ही पळयताले तेन्ना आमच्या तकलेन एक अशी गजाल आशिल्ली की जेन्ना कोणूय सावळो मनीस आमी पळयताले जाल्यार आमी अशें चिंत्तालीं तें कुरूप. आनी जर कोण बरो गोरो आसा जाल्यार तेका सुंदर म्हणटाले. अशे वेगवेगळ्यो चुकीच्यो गजाली आमच्या तकलेन तेन्ना भरलेल्यो आसताल्यो कारण टीव्हीचेर एडवर्टायजी तश्यो चलताल्यो, बॉडी शेमिंग चड जातालें. पूण जसो जसो काळ बदलत गेलो, जसो जसो काळ बदलत गेलो तशें तशें ह्यो सगळ्यो गजाली आसा त्यो थोड्यो थोड्यो कमी जावपाक लागल्या. हे जे फेर एंड हँडसम, फेर एंड लवली म्हणटा ते सद्या उरलेले ना. खरी सुंदरता जी म्हणटा ती आमी मनशाच्या मनान आसता तें आमकां आतां हळू हळू कळपाक लागला. आनी अशे हे चुकीचे जे कॉन्सेप्ट आशिल्ले, ताजी जी चौकट आशिल्ली, अशा चौकटीच्यान भायर सरून आमचे वांगडा आयज आसा फोंडेचे नेहा बेग, जे ह्या चौकटीच्यान भायर सरले. तेणें हो जो चुकीचो जो कॉन्सेप्ट आमच्या तकलेन आशिल्लो तो तेणें चुकीचो थारायलो. आनी नेहान खुबशे अशे ब्युटी पिजन्स आसता जावं मॉडलिंग शोज आसता तितून ते पार्टिसिपेट जाले. तेणें आपली एक वेगळी आयडेंटिटी क्रिएट केली आनी आयज नेहा आमचे वांगडा आसा. आनी नेहा पयलीं येवकार तुका. आनी सुरवात आमी अशी करया की तुजे वांगडा एक भयानक इन्सिडन्स जालो, ज्या इन्सिडन्सान तुका फिजिकली आनी मेंटली दोनी वटेनच्यान नुकसाण गेलें. सो तो कितें इन्सिडन्स आशिल्लो आनी कशें कितें घडलें तें पयलीं आमकां. हय, ते माझे लायक ऑलमोस्ट 15-16 years जाले. हांव म्हाजें 10th जालें आनी मागीर कितें जालें तें एक सिलिंडर ब्लास्ट जालें. हांव रत्नागिरीन आशिल्लें. आफ्टर 10th ते आमचे ते मद्रसा अशें आसता न्ही, ते म्हाजे आवयन अशें दिशिल्लें की म्हाका कांयच ते सारकें खबर ना. ते जाल्यार थंय घालपाचें मातशें 1-2 म्हयने तरी आय शूड गेट दॅट इस्लामीक थिंग्स एंड ऑल दॅट. सो थंय आशिल्लें न्ही, थंय रोमान आमचे ते स्मॉल सिलिंडर आशिल्लो. सो सिलिंडर आशिल्लो पूण कितें लिकेज जालें काय जालें कितें कांय सारकें खबर ना. पूण वेन आय वॉज एंटरिंग द रूम सडनली हांवें स्विच ऑन केले ते लायट आनी ते रूम ब्लास्ट जालो. आनी वेन आय केम इन टू कॉन्शियस आय वॉज इन दॅट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल. मागीर म्हाका इतलें कांय उगडास ना, ते अनकॉन्शियसनस तशें. आनी मागीर म्हाजे आवय बापूय येवन एम्बुलन्सान थंयच्यान केली हॉस्पिटलान घातले. देन आय वॉज इन ICU इन केली फॉर ऑलमोस्ट 1 year. 1 year आशिल्लें. म्हाजे ऑलमोस्ट 15 ऑपरेशन जाले, स्कीन ग्राफ्टिंग जाली अशें. आनी आय वॉज नॉट नोन टू द आउटसायड वर्ल्ड. कितें जाता कितें जायना ते कांयच खबर ना म्हाका. तुजी फॅमिली गोंयान आशिल्ली तेन्ना? हय, म्हाजी फॅमिली गोंयान आनी तूं रत्नागिरीन? हय. ओके. तशें जालें म्हाजें. पूण ते कशें जालें काय कितें इतलें खबरूच जायनाशिल्लें. ते आतां पप्पान मम्मीन ते पळोवन घेतले आनी ते थंय अशें मीन सिलिंडर ते आशिल्ले न्ही, ते ब्लास्ट जाले तशें कळ्ळें आमकां. ते तशें जालें. तुकांय कळ्ळें ना की एक्झॅक्ट कितें जालें त्या टायमार? आनी कितले दीस उरले तूं हॉस्पिटलान? हांव खंय केली बेलगांवान आय वॉज ऑलमोस्ट 1 year. 1 year. 1 year आशिल्लें. आनी प्रॉपर तुका सगळें कळपाक लागपाक कितके दीस लागले? I am actually 60% burned. So when I was taken in the hospital, doctor सांगितले there is no chances for survival. तशें सांगिल्लें बिकॉज 60% ते आसता न्ही, तेंचे सर्वायवलाचे चान्सीस आसना. पूण माय डॅड वॉज लायक असा शी इज देर, द ब्रिदींग इज गोईंग ऑन न्ही, वी कॅन ट्राय. आनी आय हॅड दॅट मोटिवेशन टू सर्वायव. सो तशें जावन तशें करून ते हांव रिकवर जावपाक लागलें. ओके. तितूनूच नेहा अश्यो गजाली आसता की जेन्ना असो इन्सिडन्स कितें जाता फिजिकली तुका रिकवरी लागतात, पूण मेंटली तकलेच्यान तुका रिकवरी लागता. तितूनच्यान तूं कशें भायर सरलें आनी तुजो सपोर्ट कोणें केलो ह्यो गजाली? तेच वेन आय वॉज रिकवर्ड, मिनींग वेन आय वॉज इंटरनली रिकवर्ड and when I was taken to my home, I was not able to walk, talk अशें. आनी म्हाजे फिजिओथेरपी जाताले, my hands were stuck, my this neck was stuck. आनी
म्हाका फॅमिली आनी फ्रेंड्स येवन मोटिवेशन दिवन आय वॉज एबल टू वॉक आनी तशें जालें म्हाजें. आनी आय वॉज वेन इनिशियली इट वॉज देर न्हू, म्हाका घराच्यान भायर सरपाकूच भंय दिसतालें. अशें जातालें कोण पळयलें जाल्यार कितें सांगतले, कोण जालें जाल्यार. पूण माय डॅड, माय ब्रदर्स एंड म्हाजे जे स्कूल फ्रेंड्स आसा, खुबशे आसा स्कूल फ्रेंड्स, ते आतां पर्यंत फ्रेंड्स आसा, दे यूज टू कम एंड टेक मी अलॉंग. And they used to see you're normal, see you're there, see nothing will happen. अशें जातालें. अशें करून न्ही, then when I started taking, they gave me the motivation to take admission in college. सो कॉलेजान एडमिशन जालें जाल्यार खुबशे लोक आसता न्ही, सर्स आसता, टिचर्स आसता. जेन्ना दे स्टार्टेड एक्सेप्टींग मी न्ही, सो म्हाका दिसलें ओके आय एम ऑल्सो नॉर्मल, आनी तशें दिसतालें म्हाका. अशें हांव फर्स्ट टायम वेन आय सॉ माय फेस न्हू, आय वेंट इन टू कोमा. And then there was doctors, this, that, and I recovered like almost 10-15 days later. Like that also had happened to me. पण आता आजच्या दिसा आमी तुका पळयता, तू खुबशा मॉडेलिंग शोज, रॅम्प वॉक करता. ह्या गजाली तू कशें केलें आनी तुका कित्याक दिसलें की आपूण ह्या फिल्डान वयचें? कारण खुबशे आमकां पयलीं आमी जशें म्हणटाले की चुकीच्यो गजाली आमच्या तकलेन भरलेल्यो. तुका हायट बरी आसा, तू दिसता बरें जाल्यार तुवें त्या क्षेत्रान वचप. तू कशें पावलें आनी तुका कित्याक दिसलें की आपूण हितून कितें बरें करूंक शकता? म्हाका अशें दिसतालें की देर आर मेनी पीपल अराउंड, लायक दे डजंट हॅव द कॉन्फिडन्स. At least I have, and I did my degree, I did my diploma, and I saw that if you have the confidence and you have the strength, people start accepting you, and they will demotivate you, like they will stare at you or something. But then when you have the belief that I can do, you can do. So I wanted some platform or something ke then like I will give a message to the people, or some women or some people who have marks or who have challenges, who are handicapped, and they will be like naka, I can't do that. That thing should not stop people, अशें म्हाका दिसता. हय, कारण आमी एकदा अशें पळयता तोंडार बेश्टो पिंपल्स उरलेले, लोक म्हणटा भायर वचपाची, आपूण कशें जातलें, अश्यो गजाली जाता खुबशे जाता. म्हाका अशे खुबशे मॅसेजी येता की आय एम लायक दॅट, आय डोंट फील लायक डुईंग दीस, आय डोंट फील लायक डुईंग दॅट. पूण न्ही, इफ यू बिलीव इन युअर सेल्फ एंड यू फील लायक यू आर इनरली ब्युटिफूल नो, देन यू गेट दॅट मोटिवेशन. सारकें. सो आता मेरेन तू कितल्या शोजान तू पार्टिसिपेट जाला आनी तुजे कडेन कसले कसले टायटल्स आसा? हय, आय स्टार्टेड विथ बॅडॅज नेशन. इट वॉज अ बॉडी पॉझिटिव्हिटी. That was my first event in this Siddadidi, Goa. IFW ashille, so there I walked. Then later I walked in Indian fashion tour, city fashion tour in Mumbai. Then I am a showstopper and show opener for Emirates Fashion Company. Then recently I won a beauty pageant. I'm the first runner up for Indian Fashion Icon. And then I am a brand ambassador for Panache India. And there is Raj Sharma, there is Prashant Mazumdar, who is a fashion designer and whom I'm gonna walk for the ramps and all those stuff. Okay, तुवें जेन्ना हे फील्ड सिलेक्ट केलें न्हू, सो फॅमिलीचो आणि फ्रेंड्सांचो सपोर्ट कसो कितें आशिल्लो तुका? They always supported me, I'm telling you. My family, my friends, and still who are my friends, like my office colleagues, my previous office colleagues, wherever I got, I actually found like everyone is very motivating and everyone is very supportive. That's the thing. Luckily, for God bless, I got the good surrounding, I can say, and who never demotivated me. In case I'm doing something and I'll tell you, they will not say, Neha, you look like this, don't do. Neha, you want to do? Go do. अशें जाता माझे. So that is, if you have the surrounding and if you feel like okay, they will support you and you're not doing a wrong thing, then you should go for it. In life तुका केन्ना अशें दिसला की आपूण आय एम एट द लो, आपूण डिप्रेशनान वता, आपल्याक अशें दिसता, अशें केन्ना सिच्युएशन येयला? ऑब्वियसली दिसता न्ही, अशें सगळ्यांक दिसता. म्हाका अशें केन्ना रिजेक्शन्स आसता, केन्ना पर्सनल लायफान आसता, लायक लव लायफान आसता, अशें आसता. हाव यू ओवरकम? I take my time and I just feel like इतले overcome केला, this also I can overcome अशें दिसता. And then I take my setback and I relax and I do some things which will motivate me and then I come again अशें जाता. सो तुजो फ्युचर प्लॅन कितें आहा? कारण सगळे मनशां अशें आसता की तेंचे एक आसता की आपूण आपल्याक एक अशा स्टेजीचेर पळोवपाक शकता, की अशी स्वप्नां आसता खूब जाणांची. तुजें तशें कितें स्वप्न आहा जे तुका दिसता की तुवें पुराय करपाक? माझे असे खूपशे ड्रीम्स आसा. सो
first thing, like I want to participate in like I want to be a model for body positivity. I mean, saying like I want to bring up some people like whom I can give strength. If someday like I want to recognize like in the world or in India somewhere, like okay, this is the girl who did something and she had made some difference. तशें म्हाका कितें तरी करपाक जाय अशें म्हाका दिसता. आनी या एंड देन या आय वॉन्ट टू रोम अराउंड, आय वॉन्ट टू ट्रॅवल अराउंड द वर्ल्ड अशें म्हाजें आसा. अशें खूबदां जाता न्ही की आमकां नवीन मनशां मेळटा. तूं जेन्ना आतां अशे हय. वेगवेगळ्या इव्हेंट्सांक जाता सो तेन्ना तुका नवीन मनशां मेळटा आसली. देन इवन युअर को मॉडल्स जी कोण हय. तुजे वांगडा, सो तांचे तुजे बद्दलचे कशें कितें हे आसता, कमेंट्स आसता जावं तांचे रिएक्शन आसता, हाव दे इंटरॅक्ट विथ यू? starting they are like when you start talking me, then they start knowing like what happens to me, like initially they hesitate, but once you start talking, when you start knowing, so they know like I'm very friendly, I am okay and all those things, and then सगळे okay जाता माझे तशें जाता. Like it is on you actually, how you talk, how you present, how you have that thing in you that to mingle up around with people. ते जाल्यार नॉर्मल जाता. खुबशे आमी खूबदां अशें पळयता की बारीकशें आमकां कितें जालें आमी ती गजाल घेवन बसता, हय. आमकां लोक नाका आसता, उलोवपाक नाका आसता, खंय वचपाक नाका आसता. आनी म्हाका दिसता तुवें तुज्या लायफान खूब वायट टायम पळयला, फिजिकली मेंटली जसो आमी म्हणटा, पूण तूं तितूनच्यान तूं भायर सरला आनी तूं आयज अशा स्टेजीर आसा की तूं खुबश्या अशा चलयांक जावं कोण जी बायलां आसा तांकां तूं मोटिवेट करता, खुबश्या लोकांक तूं मोटिवेट करता. आनी जेन्ना आमचे प्रुडंटाचे दर्शक तुका आमच्या माध्यमांतल्यान पळयता तेन्ना तूं तांकां कितें मेसेज दितले जे तुका सद्याक पळयता तांकां? I just want to tell, believe in yourself. Whatever happens, don't sit and think like something has wrong happened to me because I'm a wrong person, something because this, that. Just try to overcome and just try to fight your fear, fight your challenges and bring out your uniqueness in you. ओके, थँक्यू नेहा. म्हाका दिसता ह्यो जो आमचो इंटरव्यू आसा तो खुबश्या जाणांक मोटिवेट करतलो. खुबशे I लोक hope so. ऑलरेडी तुका वळखतात आनी आमच्या माध्यमांतल्यान सुद्दां जे लोक आसा ते तुका पळयतले ते मोटिवेट जातले की जेन्ना लायफान अशे कितेंय गजाली घडटा तेन्ना ते घेवन बसप ना, त्या गजालीच्यान भायर सरप आनी एक टार्गेट आपलो आयुश्यान कितें आसता तो अचीव करप. म्हाका दिसता खूब बरो हो इंटरव्यू जाला आमचो. Thank you. आणि Thank you for तुझी calling जी me. फुडें वाटचाल आसा, तुजे जे फुडें फ्युचर प्लॅन्स आसा तेजे खातीर तुका बेस्ट ऑफ लक. Thank आनी you म्हाका दिसता so आमी ह्यान much. फुडें तुजो इंटरव्यू घेतले, तूं जेन्ना आनी व्हडल्या पावंड्याचेर अशें तुजें नांव जातलें तेन्ना, आनी अशेंच खुबशे जे लोक आसा जे समाजा खातीर काम करता तशेंच दुसऱ्यांक मोटिवेट करपा खातीर काम करता अशे लोक आमी तुमच्या मुखार घेवन येत रावतले. तो मेरेन पळयत रावा प्रुडंट. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.